गोयच्या तरणाट्यांनी नुस्तेमारी उद्योगा वांगडा ब्लू इकॉनॉमी मळार येवपाचो विचार करचो। गोंय दर्यादेगे वयले राज्य आशिल्ल्यान गोंयाक ब्लू इकॉनॉमी करपाची संद आसा म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयल्यात। आर्टेक्स ब्युरो रिपोर्ट। म्हणजे नॉट ओनली फ्रॉम द फिशिंग कम्युनिटी बट इतर तरणाटे सुद्धा आज फिशिंग बिझनेसात येवपाक लागल्या। जे ल्हान आसतले किंवा मोठे आसतले चडांत चड लोकांनी फिशिंग बिझनेसांनी येवचे म्हणजे जेणे करून आमकां फिशिंग बिझनेस गोंयांत म्हणजे प्रधानमंत्री यांची योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि ज्या ब्लू इकॉनॉमीचेर आमी सातत्यान उलयता बींग अ गोवा कोस्टल स्टेट आमकां ब्लू इकॉनॉमीक चड मोठो स्कोप आसा। इट नॉट ओनली द फिशिंग बट ब्लू इकॉनॉमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हाजो आमी NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसतले किंवा आमी जशें म्हणटा की पोलार इन्स्टिट्यूट जे गोंयांत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ही दोनूय इन्स्टिट्यूट आसा। ह्या दोनूय इन्स्टिट्यूटाचो फायदो घेवन ब्लू इकॉनॉमीचेरूय भर दिवपा खातीर इट इज नॉट ओनली द फिशिंग बिझनेस बट ज्या खातीर हांवें म्हटलें की हातूंतल्यान हे फावटी NIOकूय आमी इनवॉल्व करतले, पोलार इन्स्टिट्यूट हांकांय इनवॉल्व करतले। येयल्ल्या लोकांक ह्या दोनूय इन्स्टिट्यूटाच्या वतीन गोंयांत कितल्या मोठ्या प्रमाणात लोक रिसर्च करता किंवा पोलार इन्स्टिट्यूटचो फायदो घेवन कशा पद्दतीत वेरियस ब्लू इकॉनॉमीतलो एक्सप्लोर करता हेंय बी नवीन भुरग्यांक नवीन तरणाट्यांक पळोवपाक मेळचें हो एक उद्देश ह्या फिशिंग फेस्टिवलाच्या निमित्तान आसतो।